7 पंचायतींच्या 10 वार्डांच्या सरकारान केल्ल्या वादग्रस्त रिझर्वेशनाक हायकोर्टान दिल्ल्या स्थगितीक सुप्रीम कोर्टान मंगळारा स्टे दिल्ली. आतां उमेदवारांक परत अर्ज करपाक वेळ मेळपाक जाय. ह्या 10 वार्डाची वेंचणूक 11 जूनाक जावची ना. त्या खातीर ह्या 10 वार्डांची वेंचणूक केन्ना घेवची ताचेर राज्य वेंचणूक आयोगान हायकोर्टात त्या सिंगल बेंचाक बुधवारा विचारलें. न्यायाधीश नूतन सरदेसायान ही केस डिव्हिजन बेंचाक दिवंक सांगल्या. आयचे घडयेक त्या 10 वार्डांची परिस्थिती कितें ती पंचायत मंत्री माविनान प्रुडंटाक सांगली. की सुप्रीम कोर्टाचे स्टे प्रमाणे इट गोज बॅक टू द ओरिजिनल पोझिशन. इन लिगल पार्लन्स आमी म्हणटा स्टेटस को आंत, म्हणजे आसले तेच जाग्यार आमी परत थिंगासून स्टार्ट करपा जाय. आतां हेजो अर्थ असो जाता की परत आमकां रिजर्वेशन आसतना लोकांक नॉमिनेशन परत फायल करपाक टायम दिवचो पडलो, विड्रॉ करपाक टायम दिवचो पडलो आनी इलेक्शनाचो डेट धरचो पडलो. हेजो मुद्दो आनी हेजो अर्थ असो जाता की 11 तारखे जी इलेक्शन आसा 11 तारखे 10 वॉर्डान आमकां घेवपाक इलेक्शन मेळपा ना. पूण इलेक्शन कंडक्ट करता स्टेट इलेक्शन कमिशन. सो आमी आज तेंचे कडेन चर्चा केले. तेणी रोखलेच ते रिफर केले हायकोर्टाक. दे रिफर्ड इट टू द सिंगल बेंच आनी सिंगल बेंचाक जेन्ना रिफर केलें, सिंगल बेंचाक दिसलें की इट हॅज टू बी रिफर्ड टू अ डिव्हिजन बेंच, which now they have fixed the hearing on 5th of June. आता 5 तारखे कितें जातलें ही सुनावणी जाता तेन्ना कितले पसान हें इलेक्शन डेट फुडें व्हरपाचें, कितले दीस फायलींग ऑफ नॉमिनेशन दिवपाचें, कितले दीस विड्रॉला दिवपाचें हें हायकोर्टान ठरोवचें पडलें. हेजो अर्थ इतलोच जाता की 11 जून हे 10 वॉर्डांनी इलेक्शन जावपा ना. हें मुखार गेलें. मुखार गेल्ले कारणान जे पंचायत आसा आनी जे पंचायतीन हे वॉर्ड आशिल्ले इवन तेंचे सरपंचाचे इलेक्शन डिले जातले, कित्याक ते पंच आसपाना न्हू इलेक्ट जाल्ले. त्या 10 वार्डांचे सुनावणेक हायकोर्टान स्टे दिल्या उपरांत आनीक 3 पंचायतींतले 4 वार्डांच्या रिझर्वेशनाचो मुद्दो घेवन इत्सूक उमेदवारांनी कोर्टात वचून स्टे घेतिल्ली. त्या 4 वार्डांचेर दिल्लो आदेश सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज करप काय ना ताचेर बेरेस्तारान निर्णय जातलो. ते खूब लेट गेले हायकोर्टान तेजेरूय स्टे दिल्ली. म्हणजे कितें कोण गेले हायकोर्टान तांकां स्टे दिली. नुवें पंचायत आसा, बास्तोरा आसा, अंजुना आसा, हेय टोटल 4 वॉर्ड आसा. पूण आतां सरकार परत विचार करता. फाल्यां सांजे म्हणल्यार आमी विचार करतले. आमी सुप्रीम कोर्टान गेल्यार आमकां स्टे जरूर मेळटली, कित्याक इट्स द सेम डिसिजन न्ही. पूण आमी वयतले काय ना आमी विचार करता. कारण एकूच परत सेम प्रोसिजर जातलो आनी जो डेट हे 10 वॉर्डांनी मेळटा तेज्याहून मुखार जो डेट मेळटलो तेजे मुखार हे 4 वॉर्डांचे इलेक्शन वयतले. मागीर तो अर्थ उरना न्ही इलेक्शनाचो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळकार.